उत्पत्तीचे पुस्तक 15वो अवेस्वोर. अशें घडलें. एका dorxonant Sorvesporachem उतर Abraman kollit जालें. Abrama bhieum naka. हांव तुजो ddhal, तुका व्होddlem inam melltolem. Abraham जबाब दिलो, Mhojea Deva, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका bhurgem-ball कांय ना. म्हज्या घोरेब्याचो दायजी Damaskacho Eliezer जातलो. तर तूं म्हाका कितें दितलोय? उपरांत Abraman म्हणलें, पोले, तुवें म्हाका कांय सोंसो दिवंक नाय. म्हज्या घोराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना Sorvesporachem उतर अशें ताच्या कानार जातलें. तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रogta-masacho जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत Sorvesporan Abramak भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोंसूत जातली. Abraman Sorvesporaचेर विस्वास दवरलो आनी देखून Sorvesporan ताका प्रमाणीत केलो. ताणें सांगलें, हांव तो Sorvesporan ह्या देशाचो दायजी तुका करून खालदेंतल्या नगरांतलो तुका भायर काडला. Abraman प्रतिपाल केलो, म्हज्या Sorvespora देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? Sorvesporan ताका सांगलें, 3 वर्सांची एक चिताब, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका काडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां घातली आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरलीं, पूण सुकण्याची मात अर्दां केली ना. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावन तांचेर गीत देंवून आयलें, पूण Abraman तांकां धांवडायलें. आतां दीस तारीख पडटा Abramaक बरी झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. Sorvesporan ताका म्हणलें, तुजी सोंसूत भायल्या गांवांत परदेशी जावन आसतली. 400 वर्सां ती गुलामपण आनी पिडापीड भोगतली, पूण तांकां गुलाम करता ते देश परजेक हांव मोठी शिक्षा लायतलों आनी ती हो भायलो गांव सोडून येतना तुमची व्हड घेवन तीं गांवांतलीं भायर सरतलीं. तूं म्हातार पिराय पर्यंत जियेतलोय, सवस्कायेन मरतलोय आनी तुका ते मातयेक लायतले. आनी तुजी सोंसूत हांगा परत येसर 4 पिणकां सोदतल्यो आनी आमोरीत लोकांक हांव हांगासरले भायर धांवडावन
धांवडावचो आनी तांची खोटेपण व्हड जातोच ते भायर पडटले. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुर्वटें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलेल्या जनावराच्या दोनूय अर्दां मदीं उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताचे नदी थावन ते इफ्रात हे व्हडले नदी पर्यंत तुजे संस्थीक हांव दितां. तेच परी कॅनीत, कॅनिसीत, खादमोनीत, हितीत, पेरिसीत, रेफायम, आमोरीत, कानानीत, गिरगाशीत आनी जेबूसीत ह्या सगळ्या लोकांचे गांवूय तिच्या ताब्यांत करता.